म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमी तें आमकां सांगलां म्हणून समजून घेता ओ तिचोच तांकां सांगलेलें म्हणून. देव आमचे कडेन उलयता आनी हे परी तो आमकां सांगता. जें हांवें सांगलां तितलें ताणें आमकांय सांगलां आनी आयजच्या दिसा पासत तो आमकां सांगता. पयले सुवातेर तो आमकां सांगता भिवूं नाकात. आमी कित्याक म्हणून भिवंक जाय? देवान आमकां रचल्या, देव आमकां सांबाळटा, देव आमचे पासत सगलें घडोवन हाडटा. तर कितें म्हणून उणें आहा आमकां? आमकां उणें आसा तें आमच्या मनांतलें. त्यो वस्तू आमकां ज्यो जाय त्यो तर आमी देवाक सांगीत आनी देवाची येवजण प्रमाणे तें आसत जाल्यार आमकां तें मेळटलेंच. आनी देवाक आमकां भरपूर दिवंक जाय, पूण आमी ताचे बरोबर ताचें उतर आयकत रावंक जाय. आमी तितलें देवाचें उतर आयकना. आमी घडयेक देवा सगळें वेळ सादता आनी तुमकां सांगलां सगळो गत सकाळीं रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट तरी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. पूण तो आमचे कडेन उलयता. कसो उलयता? भितरल्यानसान उलयता, पूण आमी ताका हाजीर ना. ताका लागून देवाचें उतर आमी सदां वाचूंक जाय. हें आमकां सांगलेलें आसा. आमी खूब फावटी म्हणटा हांव देवाचें उतर आयकना, वाचिना. ना, ती एक सोय करून घेवंक जाय. हे एक म्हणचें ताका ताच्या कोठान रावलें की ना 15 मिनट तरी बेश्टीच ताचें उतर व्हडल्यान वाचत रावंक जाय. कितें जाता मागीर? वाचता वाचता तो आमचे कडेन उलोवंक लागता. हें वाचता आमी, पूण भितरल्यान आमकां तो समजणी दिवंक लागता. पयले सुवातेर आमी म्हणनाय तो आमच्याच चिंतनांनी भावनांनी आसता, पूण हळू हळू हें सगळें बदलोंक लागता. सगळ्या सांत भक्तांनी तें आमकां दाखयलेलें आसा. आनी आमच्या जिवितांत ज्यो घडितां घडटात तातूंतल्यान आमकां कळून येता देवाची येवजण कितें आसा पळय ती आमचे पासत. तेरेसा अविलाचेर तिणेन म्हणलें जेजूक चडशे इश्ट ना, थोडेच आसात. हे थोडे इश्ट ताचे पळय आसा तांकां तो आपल्या कश्ट दोगांत भाग दिता. आतां हें आमकां आवडना. जेजू सगळें असलें म्हणजे सगळेंच बरें जावंक जाय हे भाशेन आमची चिंतना आसतात. पूण आमी तो ताचे बरोबर खरीपणी जियेता जाल्यार जशे भाशेन ताणेन कश्ट दोग सोंसले आमच्या पातकां पासत होच भाग तो आमकां दितलो. आमी दुसऱ्या पासत जेजू सगळें कितें आमचेर कोसळोन येता तें सोंसतलें हांव. आयज हो सांत जो हांव खुर्साचो जो हांव म्हणटा ताका जॉन ऑफ द क्रॉस, तो एक सादो भुरगो आसलेलो. ताचो पांय व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो, माय म्हणल्यार तूं सादी आसलेली. ताणेन मोगान पडोवन तिचे बरोबर काजत जालो म्हणून ताका भायर आयिल्लो. हें जालें पयलें ताचो अणभव, ताचे पांयचो अणभव. पांय एकदम अशक्त आसलेलो, मेलो. मेल्या उपरांत मांयक हांकां वयर काडचें पडलें. हो भुरगो एकदम अशक्त आसलेलो. तो बरो शिंकतालो पूण एकदम गरीब आसलेलो. शेकी तो कार्मेलीत संस्थेन ताणें प्रवेश घेतलो आनी तो एक वेगळोच भुरगो कसो आसलेलो. तेरेसा अविलाचेन ताका पळयलो. ती सुमार 30 वर्सां ताचे परस व्हडली आसलेली, पूण तिणेन पळयलो की हाचे मदें देवाचो गूण आसा, देव ताचे बरोबर आसा. आनी ताका तिणेन सांगलें ही आमची कार्मेलीत ऑर्डर पळय आसा ती आमी नवी करूंक जाय. आदल्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी खरेपणी देवाचेर अवलंबून आमी रावंक जाय. हाका लागून तिणेन हें रिफॉर्म स्टार्ट केलें. आनी तिणेन म्हणल्यार तूं माद्री पासत केलें. तिणेन ताका सांगलें तूं पाद्री पासत कर म्हणून. तो ह्या कामांत आसतना ताच्याच भावांनी ताका बोनखणीत घातलो 2 पाटी.
आनी ताका सारको थंयसर कावकान दवरलो. पूण थंयसर आसतना ताणें आपलें जिवीत जेजू सोबेत सारलें. ताका मात्ताले ते ताका कांय दिन आसलेले ते जेवपाक खावपाक, आनी हे स्थितीन ताणें देवा सोबे आपलें जिवीत सारलें, एकवटून रावलो. आनी ताणें इतली बरी कवी बरयल्ली आसा की स्पान्यांक ताची कविता पळय आसा ती एकदम उत्तम म्हणून, उत्तम दर्जाचें म्हणून पोतखोरलेली आसा. आयज पर्यंत ताका मान आसा. पूण ताका खूब सोंसचें पडलें. तो थंयसरलो बंदखणींतलो रातचो भायर सरोन देवानूच ताका मदत केली आनी तो भायर सरलो. मागीर ताका घाये जाले, परतून ताका बंदखणींत घातलो. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. पूण हे भाशेन आसतना तो निराशेपणांत आसलो खरो, पूण हें निराशेपण ताणें सगळें जेजू सोबें दवरलें. आनी जेजून ताका खूब भितरल्यान आपले अणभव कश्टाचे दोगाचे ताका दिले आनी ताका ती समजणी मेळ्ळी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमचेर कितें वायट येता तेन्ना आमी भिवंक फावना. पयले वाचपान आमकां सांगलां भियेनाकात म्हणून. देवान सगळें सारकें केलेलें आसा, पूण आमकांतूच ताच्या एकवटान रावंक जाय खरीपणी. जाल्यार ताच्या कश्ट दोगांनी आमी वांटो घेवंक जाय. आनी दर दिसा आमकां कितें कितें घडटा तेंच आमी ताचे सोबें धरून दुसऱ्यांच्या साल्वसांव पासत ते आमी वापरीत जाल्यार आमकां खूब बरेंपण फावो जातलें. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, ही कृपा आमकां देव दिता ती आपणावंक थोडो वेळ आमी आमच्या हात शेवटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आपलें बरेंपण आमचे सोबें भितरल्यान भरून काडटा. आनी आमचें भितर आसा तितलें बरें ताचें, आनी आमचें जें आमी आपणायलेलें आसा आमचें वस्तुंकी जिवन, तें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. आनी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें सुचयतलो, दाखयतलो आनी करुनूय घेतलो. ताका आमी फकत सहकार करच्याक आमचें जिवीत सगळेंच ताका भेटोवया आनी सगळी आमची मागणी तें सांग. आमेन.